इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 3 सोलोमन आनी देव मंदिर. देव सोलोमनाक जानवाय दिता. चॅप्टर 1. दाविदाचो पूत सोलोमन आपली राजवट केंत थीर घोट जाल्लो. सर्वेस्पूर ताचो देव ताच्या सांगाता आसलो. ताणें ताका उंच उबारलो. सोलोमन आख्ख्या इस्रायला लागीं हजारांचे आनी शेंबरांचे फुडाऱ्यां नितीदारां लागीं दर एका इस्रायलाच्या फुडाऱ्या लागीं घोराण्याच्या वडिलां लागीं उलयलो. उपरांत सोलोमन आनी ताचे बरोबर सगळीं पोरजां जिबियोनांत आसलेल्या उंच जाग्यार गेलीं. कित्याक थंय सर्वेस्पराच्या मेळाव्याचो तोंबू आसलो. तो मोइजेसान सर्वेस्पराच्या सेवकान ओरोण्यांत केलोलो. पूण दाविदान सर्वेस्पराची आगपेट किर्यात जियारीम थावन आपणे तयार केल्ल्या जाग्यार हाडलोली. तिचे पासत ताणें जेरुसलेमांत एक तोंबू बांदलोलो. बेजालेल उरीचो पूत हुराचो नातू हाणें केल्ली तांब्याची वेदी ताणें सर्वेस्पराचे आगपेटे मुखार दवरली. राजा सोलोमनान आनी आख्खे पोरजेन सर्वेस्पराची बूद घेतली. सोलोमन सर्वेस्परा मुखार तांब्याचे वेदीशी गेलो. ती मेळाव्याच्या तोंबूशी आसली आनी तिचेर ताणें 1000 उलपायलोलीं बलिदानां भेटयलीं. ते रातीक सोलोमनाक सर्वेस्पर दिश्टी पडलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे कडचें तुका जाय तें माग. सोलोमनान सर्वेस्पराक म्हणलें, तुवें म्हज्या बापाय दाविदा सवें दया दाखयली आनी ताच्या जाग्यार म्हाका राजा केलोय. सर्वेस्परा देवा, दावीद म्हज्या बापायक केल्ली बासावणी आतां शाती पावली, कित्याक तुवें म्हाका प्रिथुमेवेल्या धुल्ली इतल्या लोकां वयर राजा केलो. हे पोरजेक फुडारीपण दिवंक म्हाका जाणवाय आनी शाणेपण दी, कित्याक येदे व्हड पोरजेक चलोवंक कोणाच्यान जायत. सर्वेस्परान सोलोमनाक म्हणलें, तुज्या काळजांत तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय गिरेस्काय, न्हय म्हूण दौलत, न्हय म्हूण मान, न्हय म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, न्हय म्हूण एक लांबावक, पूण हांवें तुका राजा केला ते पोरजे वयर अधिकार चलोवंक तुवें तुका जाणवाय आनी शाणेपण मागलें. ह्या खातीर जाणवाय आनी शाणेपण तुका फावो केलां. हांव तुका गिरेस्काय, दौलत आनी मान दितलों. तुजे आदीं खंयच्याच राजाक हांवें ती दिवंक ना आनी तुजे फाटल्यान येतोल्यांक हांव ती दिवचो ना. तेन्ना सोलोमन जिबियोनांतल्या उंच जाग्यावेल्या मेळाव्याच्या तोंबूंत थावन जेरुसल्याक आयलो आनी इस्रायला वयर राजवटकी चलोवंक लागलो. सोलोमनान रणगाडे आनी घोडेस्वार एकठांय केले. ताचे लागीं 1400 रणगाडे आनी 12,000 घोडेस्वार आसले. ताणें ते रणगाड्यांच्या शारांनी आनी राजाशी जेरुसल्यांत दवरले. सोलोमन राजान जेरुसल्यांत भांगर आनी रुपें फातरां वरीं केलें. तशेंच शेफालांत आसलेल्या रुमडीच्या झाडां पोरीं देवदाराचें लांकूड केलें. सोलोमनाचे घोडे इजिप्तांत आनी कुवेथावन हाडलोले तांची किंमत फारीक करून राजाच्या वेपाऱ्यांनी ते विकते घेतलोले. ते इजिप्त देशांत गेले आनी रुपयाच्या 600 नाण्यांक रणगाडे आनी एक घोडो 150 नाण्यांक विकतो घेतलो. सगळे हितीत आनी सिरियेकार राजा आपले कुवेटी प्रमाणे ते घोडे विकते घेताले. देवाचें उतर हें.